हातून भाग घेतात माय मिस्तिका कार्दोजो, ल्हान भुरगो रॉनी गॅरन गोम्स, ल्हान भुरगो रॉकी ग्रेगरी गोम्स, रॉनी अग्नेलो लोबो, रॉकी डेनिस कार्दोजो, जॅक्सन लॅथलन कार्दोजो, डॉक्टर सेंड्रा फर्नांडिस, केविन एस्ली डायस, सिमरन वेलेंसी फर्नांडिस, ब्रगांझा आगोस्टिनो मास्कारेनस, हिटलर एनविल रॉड्रिगीस. हातून कितां गायतात कुस्टोदियो फर्नांडिस, सेमेंगा रिबेलो, कार्मिना फर्नांडिस, सेंड्रा फर्नांडिस, लॉइना मास्कारेनस, कैमरॉन फर्नांडिस, फ्रांसिस्को कार्दोजो, आगोस्टिनो मास्कारेनस, डॉमिनिक लोबो, सेबी डिसूजा, डेरिक सिल्वेरा आणि अग्नेलो लोबो. प्रोड्युसर अग्नेलो लोबो. डायरेक्शन फेर्मिनो गोयश. बँड रॉय मेनेझिस. सांगात दिवपी आल्टो सॅक्स रॉय मेनेझिस. फर्स्ट ट्रम्पेट फ्रांसिस अझावेदो. स्लाइड ट्रम्बोन सॅमी ब्रगांझा. ड्रम्स जॉन फर्नांडिस. कीबोर्ड जॉनी अराउजो. बास गिटार टोनी फर्नांडिस. लीड गिटार रॉकी लाजारियस. स्क्रिप्ट कुस्टोदियो फर्नांडिस. लाइट्स गजानन. बैकग्राउंड म्यूजिक सचिन चोगले. स्टेज सेटिंग कमलाकांत चारी. कॉमेडी रिटन बाय डॉमिनिक फर्नांडिस. कॉस्ट्यूम्स जेसिका रॉड्रिगीस. मेकअप फेर्मिनो गोयश. तर पळयात अग्नेलो लोबो हाचो तियात्र विस्वास दवरचो कोणाचेर. म्हजो भुरगो तर भितर थिल्लेलो आसा. खंयच्या भुरग्याचो काय आवाज? हो भुरगो हांगासर कोणे दवरला काय? सायती चेडू आंक वर आसतना मौसा मागता आनी भुरग्यान जल्म काडली म्हणटकूच अनाथ आश्रमान तिगोचेच्या दारान ना तर अशें डास्टबिनांनी हाडून दवरता. हांवूच नको आतांचे चेडवाक कितें जालां पळय तें. हांव ह्या भुरग्याक व्हरून पुलिसेच्या हातान दितली. ह्या पुलिसेच्या हातान दितली. मिस्तिका हें तूं कितें कोत्ता? ह्या भुरग्याक व्हरून तूं पुलिसाच्या ताब्यांत केल्यार ते व्हरून त्या भुरग्याक आश्रमांत दितले. थंयसर त्या भुरग्याचो सांबाळ जातलो पूण एके कोऱ्या आवयचो मोग ताका मेळचो ना. जायत्या भुरग्यांक तुका तुज्या घोवाच्या रुपान तुका मेवलां जायत. मिस्तिका तूं कितें चिंता? तूं तुज्या पावल फाटी मार मिस्तिका. मिस्तिका हें तूं कितें चिंता? मार तुज्या पावल फाटी. ना ना हांव तशें करची ना. हांव ह्या भुरग्याक व्हरून पुलिसेच्या ताब्यांत दिवची ना. देवान करून एक मातशें दार बंद केलां जाल्यार दुसरें दार उक्तें केलां आसतलें. हांव ह्या भुरग्याक व्हरून पोसतली आनी ह्या भुरग्याक म्हज्या घोवाचें नांव दितली. पूण ह्या भुरग्याक मात हांव ताच्या बापायच्या बालांनी मात चलोवंक केन्नाच दिवची ना.
बेकार जाल्ली काजारी जिवीत मारेकार गांजा विकून जोडूंक जिती ओजारांचे ओजार कोट्या कोत्तुबाचो मेवन पागार सोडलोय वो संवसार उदक ना पाय पायलीक ना जालो तिचो गोरकार मुन्नी आसा कुय तूं कोणा तुज्या आसा ते नशिबान आनीक एक भुरगो गोवाच्या रुपान दिलो तिका देवान तो काय पुताक वाडवयता रावोन एकवटान आवय तिका हांव बागयता म्हजी मान मुन्नी आसा कुय तूं कोणा तुज्या आसा ते नशिबान आनीक एक भुरगो गोवाच्या रुपान दिलो तिका देवान तो काय पुताक वाडवयता रावोन एकवटान आवय तिका हांव बागयता म्हजी मान बाबा कितें जाला आनी तूं सगळोच आबूस कित्याक रॉनी खंय गेलो बाबा रॉकी मला बुक द्या रॉकी माझं बुक दी तुका टीचरचे पनिशमेंट म्हाका पडलो रॉकी मला बुक दी बाबा जाला तरी कितें अशें तुमी दोगूय कित्याक झगडटा म्हज्या पुतानू माय रॉकी माझं बुक घेवन गेलो टीचरीन म्हाका पनिशमेंट दिलो माय आमी दोघं एकाच बुकान कशें शिकतले हांवें तो ताका बुक दिलो जाल्यार सर म्हाका पनिश करतलो कित्याक आमची एकूच बुक हा म्हज्या पुतानू म्हज्यान घडना रे बाबा तुमकां आनीक एक बूक हाडून दिव अशें तुमी झगडो नाका दोगूय मोगान चलात आनी जाता जाल्यार एकाच बुकार शिकात रे म्हज्या पुतानू चल बाबा भितर वचून पेज शिवात हांव कितें म्हूण करूं कशें पूण म्हज्या भुरग्याच्यो गरजो पुऱ्यो करूं आयज म्हजो गोरकार आसलो जाल्यार अशें घडचें नासलें वायट धंद्यार पडून पुलिसेचो शिकार जावन सोंपलो आनी आमकां एक सुरी सोडून गेलो आमची फामील लेगून आमकां पयस जाली लगाच्या दारान आनी शेतान वावरून हाडलेली चड आमच्या पोटाकूच पावना रे बाबा जाल्यार तुमकां न्हेसपाक आनी शिंकपाक हांव खंय तांदूळ हाडटली रे बाबा खंय तांदूळ हाडटली माय तू रडो नाका तू रडटा पळोवन म्हाकाय रडोंक येता आयज हांव स्कॉलाक देतो ना तुका रॉली स्कॉलाक देतलो ना म्हज्या पुतान ना वेळ जावन आसा तुजो शिंकपाचो आनी म्हाका तूं शिकून एक व्हड मनीस जालो बाबा ना माय तुला त्रास पडा पडूंक जायना देखून हांव कसलें तरी काम करतलो ना बाबा सरकारी कायद्या प्रमाणे 14 वर्सां सकयल भुरग्याक कोणाच्यानूच कामाक दवरूंक जायना जाल्यार तूं काम कशें करतलो म्हज्या पुता हांव गाडा माय पूण हांव गोट्याचे भाशेन चोऱ्यान लिपोवन काम करतलो कितें जालें ब्रदर घे म्हजो बूक तुका ना ब्रदर आत पुस्तक आनी आयज सांग तूं ह्या बुकान शीक आनी हांव कसलें तरी काम करून तुमचो सांबाळ करतलो थँक्यू ब्रदर
माय आता हाच न्हू माय हाच न्हू तूं वाटता तूं पळोवन मॉडर्न जायना हाच न्हू माय तूं म्हाका अशीच आसलेली जाय एकटीच आवय इतले दुडू खुंयचे आट्टेली जोडून वळकार आसलो तोरी गेलो वो संवसार सोडून भुरग्यांक वाडवयता आपली पोटाची पोक्ती मारून दोगांचे शिकवयता लोकांचे रीण काडून काशा पुताक शिकोप दिवन व्हड मनीस करून वावुरता पोसको पूत आपले शिकोप सोडून कामाक तो वेता तशी तो भाग्यवंत आमच्या धर्मान शिकोवन मेवता वेळुशाक रावना बाबा ती मनीस वेळाक रावता काशा पुताक शिकोप दिवन व्हड मनीस करूंक वावुरता पोसको पूत आपले शिकोप सोडून कामाक तो वेता तशी तो भाग्यवंत आमच्या धर्मान शिकोवन मेवता वेळुशाक रावना बाबा ती मनीस वेळाक रावता माय माय बाबा माय बेगीन किती आयली बाबा आयली माय बेगीन पाहिजे नाही आयली रे बाबा बाबा कितें जालां आनी तूं तुज्या हातान कितें लिपयता बाबा माय पोलिसाचे दोडे दाम दोळे दाम आनी कित्याक माय सांगलो तुका तुजे दोडे दाम बरें बाबा दोळे जाल्यार दोळे दामता माय आता ते दोडे उक्ते पळय कितें तुज्या हातान ही ट्रॉफी आनी कोयतान घेवन आयला बाबा जाणा माय आख्खे प्रायमरी सेक्शनान हांव शिंपान पयलो आयलो प्रिंसिपलान म्हाका इनाम पावयला शाब्बास म्हज्या पुता आयज हांव चड खुशाल तूं आख्ख्या प्रायमरी सेक्शनान शिकोवंक पयलो आयलो असोच बरो शिंक म्हज्या पुता आनी तुज्या माय बायचें नांव वयर काड शाबास रोनी तूं दुराशें शिकप करतालो म्हूण हाजेर विस्वास दवरता आनी माय घे म्हजे म्हयन्याचे पगार म्हयन्याचे पगार बाबा माय आनी कशीची खबर तुका कशीची खबर आनी कसली रे म्हज्या पुता हांव बरें काम करता म्हूण पात्रांक म्हाजे पगार वाडयल्या शाब्बास म्हज्या पुता दोनया ह्या म्हज्या दोगांय भुरग्यांचेर आनी ह्या म्हज्या गोरेब्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल पाचारी ना म्हणटा आपलो धाकटो भाव आयकोन आवय त्या काळजाक खुशाल गायेचे बेट्टा जाऊ दोर्या चोखती बोत्ती आसता तुका म्हाका मेवचो नाताव पुरा जाता मारे कार तूं वेस दुबाव आमी तो जातोच तुजो तूं विस्वास दोत्ताय आमी गाचेर काजाकान बायलगारान आटोत म्हणटाय विस्वास बायलेचेर भुरग्याचो विस्वास आसता आपल्या माय बायचेर म्हजो विचार सांगात विस्वास दवरचो कोणाचेर
आमी तो जातोच तुजो तूं विस्वास दवरताय आमी गाचेर काजात जांग बायल घरान आटोस म्हणटाय विस्वास बायलेचेर भुरग्याचो विस्वास आसता आपल्या माय पायचेर तो विचार सांगात विस्वास दवरचो कोणाचेर विचारा जबाब दियात विस्वास दवरचो कोणाचेर म्हजे दोगूय पुतकूय पावले काय म्हजो व्हडलो पूत रॉनी आपली BA शिकोवप काबार करून हांगा आनी थंय नोकरी सोदूंक भोंवता पूण त्यो सर्विस्यो आमच्या असल्या गरिबांक न्ही त्यो फकत मिनिस्टरांच्या सोयऱ्यांक ना तर लाखांनी दुडू दिता पळय ताका आयज काल सगळ्या गव्हर्मेंट ऑफिसांनी भायले लोक दिश्टी पडटा आनी आमचे गोंयकार बेकार भोंवता माय मेगली शिबिरां तूं कोणा लागीं उलयता कोणाच लागीं न्हय बाबा तूं आयलोय आनी तुका बाबा ना माय म्हाका तें काम मेळोंक ना हागी माय BA शिकोवन कसलो फायदो ही म्हजी फायल घेवन हांव सगळ्या ऑफिसांनी सर्विसीक गेलो पूण म्हजें कांयच जावना बाबा अशें म्हणो नाका म्हज्या पुता आयज रॉकी आसलो म्हूण तूं BA शिकोवंक पावलो देवाचें घर देड्यांनी बोल्लेलें आसा बाबा आयज ना फाल्यां तो तुका शिरूल पावतलो तुज्या बापायकूय फावो तसली नोकरी ना जावन पुलिसेचो शिकार जावन सोंपलो आनी आमकां एकसुरी सोडून गेलो आयज तुजो बापूय आसलो जाल्यार ही सर्वीस सोदूंक तुका त्रास पडचे नासले म्हज्या पुता बाय आदी कितें घडलां पळय तें तूं विसर आनी रॉनी पासून शिकपाचें तूं सोडून दी रॉनी म्हज्या भावा तुका सर्वीस मेळोंक ना म्हूण तूं बेश्टोच वयर सकयल जायनाका म्हजो एकलो ओकीचोच भोटी धाडपाचो एजंट आसा हांव ताचे लागीं उलोवन पळयता पूण रॉकी भोटीर वेतलो जाल्यार एजंट आयज काल 2 ते 3 लाख घेतात जाल्यार इतले सगळो डुडो आमी खंयच्यान हाडटले तूं त्या पासत भियेनाका चल तूं भितर वच तुज्या जिवाक सुसेग घे फुडलें हांव पळयतां बाबा बाय तूं ताका बोटींत धाडूंक सोदता तो इतले सगळो दुडू तूं खंयच्यान हाडटलो म्हज्या पुता बाय हांव थोडो कंपनीचो लोन काडटां आनी कांय दुडू हांव म्हज्या इश्टाकडच्यान रीण काडटां आनी अशें करून हांव म्हज्या इरमावाक बोटींत धाडटां बाबा इतले सगळो तूं रीण काडटा तो केन्ना फारीक करतलो म्हज्या पुता तुका तुजो फुडार आसा तुका कासा समजो तुजो संवसार करूंक जाय आनी हें सगलें जाता म्हणल्यार तूं जाणटो जातलो म्हज्या पुता बाय तूं म्हजे पासत जास्ती काडी नाका तें सगलें रीण हांव फारीक करतलो तें तूं म्हजेर सोड पूण बाबा ते आमचे भाट आसा ते अशेंच पडलेले आसा न्हय ते आमी विकले जाल्यार कशें बाबा बाय तें आमचें बाट आमी विकचें न्हय ना म्हज्या पुता तुज्या जिवितांत तुवें खूब त्रास काडल्या ह्या घराचो उखल करून म्हाका नाका बाबा तुका आनीक त्रास दिलेले देखून ते बाट आमी विकया विकया म्हणटा मागीर बरो उगडास आयलो कसलो बाबा काल हांव चायेक बसलोलो तेन्ना म्हाका म्हजो एकलो इश्ट मेळलोलो आनी मागीर तूं जाणा तो जागे घेवपाचे विकपाचे डिलींग करता आनी तो म्हाका म्हणटालो की कोणा लागीं सुवात बीन आसा जाल्यार आपणाक फोन करून सांग म्हणत माय आमचें तें बाट आसा तें सोड कितले मेत्र आसतले पुणेच म्हटल्यार 500 मेत्र तरी आसूंक जाय बाबा 500 मेत्र जाल्यार तशें तर माय आमी तर आमचें तें बाट विकल्यार आमकां उणेच 20 ते 30 लाख गोडये मेळत
आमी त्या दुडवांनी रनिंग बोटीत धाडया आनी उरता ते दुडवाचे आमी आमकां एक डबल बेडरूम फ्लॅट घेवचे आनी हे आमचे पुर्वजाचें घर आमी अशेंच सांडचें. आनी मागीर तूं जाणा कितें बाबा ताणें आपलो फोन नंबर दिला आनी कोणाय लागीं भाटा बीन विकूंक आसा जाल्यार आपणाक पयलो फोन करून सांगला. तशें जाल्यार एकदम बरें जालें बाबा. ही जावन आसा आमकां एक कशेची खबर. तशें तर माय हांव ताका आतांच फोन करता. करून पळय बाबा. हॅलो. दिसान दीस कितें पळयताय संवसारान जोगडी झुजा कोणाक मारलो कोणाक हारलो हें सगलें कितें जालां. गांवां गांवांनी बॉम्ब घालून काबार केली कितलींच घरां. जोखमी जाले आवय बापूय तशींच ल्हान भुरगीं बाळां. सोगोट आमी व्हड जाल्यो आयकोन माय पायचे उतर. कसले दुयेंस घराक कुरार कोरी नाका आसले दोतोर. गांवान आमच्या येले सावां जाली सांग कित्याक असले वतो. आमदार सोगले एक पब्लीक गांवान भोंवता घेवन पातो. कोणाक वावुरता कांय म्हणोंक जायना कोणें. बोलसां ताची बोल्ली म्हणटा ताणी दिवन ताका सोणें. पयशे घेतलो उगीत आसा घालून आपले बिशाणे. वयल्यान दुसऱ्याचें नांव विबाडटा पयशे घेतल्या म्हणून ताणें. पयशे तूं घेताय गे पूण उलोवंक शीक रे तुसा. थोडे एका रुपयाक लागून मोडटा आख्खो दीस सोंसून वच. पयशांक त्या वालोर ना त्या दुडवांक विकलाय तुजें मोल. गोश्टाचो फकत रुपया पुरो दादोशी आसोंक तुजें पोट. गोडून तुमकां सांगोना भोंवता पेपरार वाजितो. भाव भावाक वो कोना रोगताची करून सोडल्या जो. रोगताक रोगत लागीं दवरिना फकत तुजीच बोलसां तुंबो. पयशांची तुका इतली गरज तुज्या घराचेच न्हयचो. अशें हांवें मुटलां म्हणून म्हजेर जायना कादरागा. जाता तितले तुमी वावरात गरिबांक दिवन तुमचो आदार. कोश्टाचें बरें फळ मेवतलें तुमी खरें कोश्ट केल्यार. स्वर्गीचो वांटो मेवतलो तुमकां स्वतान तुमी मेल्यार. स्वर्गीचो वांटो मेवतलो तुमकां स्वतान तुमी मेल्यार.
Kongochi ay kon gelo to polo no kon kuchan maliti daw Kongochi ao nusteka Vikung basta bazara Duru se to ektaila benka Jivit fulle sansuka Vikung bosta bazara Duru se to ektaila benka Jivit fulle sansuka Kongochi ao nusteka Vikung bosta bazara Duru se to ektaila benka Jivit fulle sansuka Pakdalo zolo mutta maka dolo Malang sutta mocha moga Auta chizana karta fukana Galung sutta maka trasa Kongochi ao nusteka Vikung bosta bazara Duru se to ektaila benka Jivit fulle sansuka Riksha to patram dastaram moje naam bazaran marun yatandam tukna kolong to se sam riksha to patram dastaram moje naam bazaran marun yatandam tukna kolong to se sam Tuji tua sai tu rachi Kaco potolo chirisba Sukan lagun ko sa to yar asa amjan kollo turpasun kiri riksha to patram dastaram moje naam bazaran marun yatandam sukan kolong to desam riksha to patram dastaram moje naam bazaran marun yatandam tukang kolong to desam riksha to patram dastaram moje naam bazaran marun yatandam tukang kolong to desam Zato utzkazar solchi na bazar Koso karpal tu poitolo Nistenda tuzka bar dudu to sabar riksha kyon voro yeto Kongochi ao nusteka Vikung bosta bazara riksha to down to lonetan to kai atur sangatan Kongochi ao nusteka Vikung bosta bazara riksha am to down to lonetan to kai atur sangatan
तुजो विसरून येचो वालोय मोगाचो उजो हांव तुजें आनी सासराक तूं म्हजो मोग आमचो अनाथ मोडून येचो मोग तुजो विसरून येचो वालोय मोगाचो उजो सासराक तूं म्हजो हांवूय तुजें मोग आमचो गेदेत मोडून येचो अशीच मोगान हांव ती भोंवची केद्याय व्हड दुफानाक फुडो करची मरम पडल्या सांगात आदूच मोरची एकामेकाक विस्वाशी रावची मोग तुजो विसरून येचो वालोय मोगाचो उजो सासराक तूं म्हजो हांवूय तुजें मोग आमचो केन्नाच मोडून येचो. रोनी तू जाणा आमच्या मोगाची खबर आमच्या गोडच्यांक घोमल्या आणि ती म्हणटा चोट ते मोगान बॉब सारकें न्हय म्हणटोच आमी केन्ना काजार जावची. सिमरन हें तूं कितें उलयता सिमरन तुका खबर आसा हांव अजून पासून सारको सर्विसेक लागूंक ना म्हणून कितल्या ऑफिसांनी हांव सर्वीस सोदून गेलो पूण म्हाका फावत असली म्हाका आजुनूय नोकरी मेळूंक ना आनी देखूनच म्हज्या भावान म्हजें बोटीर वचपाचें केलां आनी हांवूच नको सिमरन हांव केन्ना बोटीर वेतालो तो रोनी तू पयलो बोटीर वेतलो आनी उपरांत म्हजे लागीं काजार जातलो म्हूण कितें गॅरंटी आसा. सिमरन तो मोडपा गेलो सुर्या पोरो तुजो बड्डीक दिसलो पूण हो तुजो रोनी तुका केन्ना दिसचो ना. तशें जाल्यार आमी पयलीं काजार जावया आनी उपरांत तूं बोटीर वच. ना सिमरन अशें जावं नजो म्हज्या भावान म्हाका बोटीर धाडून आमचें भाट विकून एक नवे फ्लॅट घेतला आनी सद्याक आमचे लागीं आतां कांयच दडूनात. हां पूण एक सिमरन एक कोणा बोटींतल्यान आयलो म्हणटोच हांव तुजे लागीं जरूर काजार जातलो. आतां तरी तूं हॅपी न्हय. रोनी तू खंयच्या भावाची खबर करता लोक खबरो करता तो तुजो भाव ओस्को भाव म्हूण. तू म्हज्या भावावर कांयच उलयचें ना. हागो जे बरी एक वाद आपूण उलपण वेता आनी दुसऱ्यांक उजवाड दिता तेच बरी म्हजो भाव जावन आसा रॉकी. ताणें म्हाज्या पासून कितले त्रास काडले ते फकत हांवूच जाणा. हागो ते तुका सांग कसलोच फायदो ना. रोनी तू आतांच म्हणटालो न्हय की तू म्हजो खूब मोग करता म्हूण पूण तो मोग आतां खंय गेलो. तुज्या भावाक कोसको मुटलो म्हूण तुका राग आयलो. वय सिमरन म्हाका राग आयलो आनी एक जाणाचो जरी कोणी म्हाज्या भावा वयर कितें वायट उलयत जाल्यार हांव त्या मनशाक बरेपणां सोडचो ना. सोज मोले. अरे बाबा हांवें तुजी बेश्टीच फकाणां केल्ली आय एम सॉरी आनी ह्या फुडें हांव तुज्या भावाक आनी कांयच वायट म्हणचें ना. म्हाका भिरांत दिसता तूं बोटीर वचोन म्हाका विसरत म्हूण देखून हांव म्हणटालें पयलीं काजार जावया आनी उपरांत तूं बोटीर वच. सिमरन तूं जावन आसा तें झाडा बरी जें झाड वारो येवच्या पयलींच भियेता तें वारें आपूण सगला पडत म्हणून. पळय सिमरन आतां उलयता म्हणल्यार जायतो वेळ जालो. आमच्या काजाराची खबर म्हाका म्हज्या भावा लागीं विचारचें पडटलें आनी तूं जाणा तो कशेंय बरी करून म्हजें मायक सजमयतलो. चल सिमरन आमी या चल. कितें रोनी काजार जावंक सोदता म्हज्या भावा तुजी कशी करूं हांव केन्नाच फाटीं सोदचो ना. तुका हांव रीड पासून काडून काजार करतलो पूण रोनी काजार करूं हांव इतलें सगळो डुडू कुयतान हाडटलो आनी जरी तर हांव रोनीक त्या चेडवा लागीं काजार करना जाल्यार ते चेडूं ताका गोडये सोडून दुसऱ्या चेड्या लागीं काजार जाय. रोगी कितें रे ते जोडपे तू मरे कसो रुचीच काडूंक उरतलो. हांव नको तूं कसो जालो इतलो सेक्सी. अरे सेक्स जावंक आहा रे कारण म्हजी मळान पळय धिरयांक सारकी फुडें आली 12 मेडल हाडलो तेणी.
मेडल तर म्हाका तुमच्या घरात केन्नाच दिसोंक ना तू खंय पळयतलो देव 6 मेडल लंडनाक पावल्या आणि 5 मेडल श्रीलंकाक आसा इकरा जाल्यो आणि बारेक हांव न्ही रे 12 जाण भुरगीं अरे जो म्हाका काय गोट्याक कितें करतालो रे दिसाक 2 किल गायची पीठ आणि 2 किल कांदे तीच रेसिपी हांवें चालू दवरल्या मुई खाता देखूनच दिसता चेडवांक पळयतोच तूं रोखडोच आबूज जाता सारकें तुजें चिडोंक बोदूला सारको पिसो आता हांवें ते गेम ते चेड कितें तेजो फिगर आनी 36 46 56 दुसऱ्याच्या वस्तूचेर आशा करूंक जायना जाता दिलो तूं तुजे कुडीचेर कंट्रोल दवर अरे कुर्चेर कंट्रोल करून खूब पड चिंता रे पूण कूड आबूज जातोच कुर्चे सांगले बेश्टेच जागे आता आनी इतलेंच न्हू होच मोराजी आहा रे पूण कूड सारकी वचकोन चेडवाचे नोदर पडटाच कुडचे सांगले सारके वर्क इन प्रोग्रेस दुसऱ्याचे तशें आपल्याचे कुडीचें निर्मळपण आपणें सांबाळूंक जाय निर्मलपण हे ते म्हाका सांग खूब वेळ गेला कसले कसले गाडयो चलयल्या रे कसल्यो गाडयो चलयल्या तर तुवें पोलीस गाडी चलयली ती सुमो रे मागीर चलयल्या CRP आनी ती व्हडली ती JCB ती पण सोडूंक ना रे आनी एक धाकटुली गाडी चलयल्या रे ती रे ती नॉनो नो नो वो नॅनो रे अरे हिटलर आयज तान तूं सोडून दी ती चेडवाची बानगडी चे ती केली ती फिएट टॅक्सी 36 46 ती म्हाका चलोवंकच जाय रे दुसरे पाट तूं तांचे नोदर पासून घातल्यार हांव तुका आवय रॉकी माय फ्रेंड वाय बिकमिंग मून सो सून तुका खबर आसा ते कोण ते ना रे ते जावन आसा म्हज्या भावाची व्हंकल सॉरी रॉकी आसा म्हजी नोदर सोको Toma só tua peletive, puxação de tive, voi folani, tia salata, civița, cușa gori. Ciuto moladi, toma só tua peletive, puxação de tive, voi folani, tia salata, civița, cușa gori. Szysztyco, sokno na sala, piucia łódka, co tu dziata tatuuje witkiela. Tułapia, tu co ditama, tułu asler, punta life is all fun. Dogle tucia, osla do suita, kena je tolo poroci dita. Tułapia, tu co ditama, tułu asler, punta life is all fun. Dogle tucia, osla do suita, kena je tolo poroci dita. Chiflate bari, socchi te e di sol, samaru toți vitcor, te coi carpon, chire sale muroși coi cara, apuna so. Chiflate bari, socchi te e di sol, samaru toți vitcor, te coi carpon, chire sale
मावशी गोंयकारा आपूण आसो दोदोर मार आसा तुका गिन्यान आतां पूण सांबाळूला ते तुज्या हातान कितें सुगूर केला हाका फुडें जिवितान गोंयकार कोण सांबाळूं तुज्या जातान दोदोर मार आसा तुका गिन्यान आतां पूण सांबाळूला ते तुज्या हातान कितें सुगूर केला हाका फुडें जिवितान गोंयकार कोण सांबाळूं तुज्या जातान गोंय सांबाळूंक वावुरया एकवटान दाम तुजेशीन आयला म्हणून तूं म्हजो शेजारी आयला आदार म्हाका दिल्यार म्हणपासून तुजो उपकारी आपल्या आदाराक सांपडलाई नाकाय तुका जोरी पोटाचो आदार तुका दिता म्हजे लागीं जाता तोरी आयदोळून मागता शेजाऱ्या पळय पुताक म्हज्या आतां जाय 5 लाखाचो फुडले चिको करपाक अमेरिकाक वचपाक आवळो आसा ताचो आयकोन खोशी जाता तूं बी येनाका मला पुता बाय कोणाचो तुका गोडूय नाका पातां जाला तुका दिता तूं शेजारी म्हूण म्हज्या मोगाचो तुझी आयकोना भशेन बोलली दोळ्यांनी जायत्या शेजाऱ्यांगेर गेलो मुळादा दिवंक ना ताणी आसतना आदार दिना आसतना लागांनी एका शेजाऱ्यान दुसऱ्या खाला उडयला बरोन ती तुकायांनी शेजाऱ्यांगेर पाटयो आसल्यार ही सोयरेची कार पूण शेजाऱ्या ते आपयना कित कोळोक येवन जैता शेजारी पळयता पूण सेण तुजेर करिना सोयरे 4 दिसाचे कांजून पोवपाचे आदारा कोण पावना आतां तूं सांपडल्यार वडल्यान बोबो मारल्या शेजारी तुका केन्नाच धाडचो ना म्हज्या दोळ्यांनी जायते पाटी अशें घडटा थोडे मनान कुसके थोडे काळजान लासता शेजारी कुशीक आसतना इश्टा सोयऱ्यांक घेवन नाचता सोयरे कांदून पोवतोकूच शेजाऱ्याची बरोच पडटा इतलो शेजारी दुस्मान जाल्यार दारा तुज्या आयल्यार दार ताका करिना कांय बोन मोयपाक ताका तुजो दाखय भितर व्हरोन बसोय दाखय तुजें मनशापण तुमकां सगल्यांक सांगता हात जोडून म्हाका आज्या पालकार रावना
कोणाची ते चेडू पयला पूण रॉकी फोड पूण कितें पूण फुडें सांग पूण रॉकी म्हाका वकाल आसा कितें पळय रॉनी तुवें त्या चेडवाक विसोवचें पडटलें आनी जे चेडो हांवें पळयलां तुका त्याच चेडवा लागीं काजार जावचें पडटलें बाबा तुवें चेडू पळयलां तें कोण आनी खंयच्या बाबा हय तें चेडू जावन आसा कालांगूटचें रॉकी ताचें नांव आनी ताचें नांव जावन आसा सिमरन सिमरन ते रॉकी हांगासर रे ते तुवें म्हाका सारको जापूच केलो आनी एक सांग तुका आमच्या मोगाची खबर कशी गावली रॉनी तो सोंसाकूय सजमता आपले कान आपले दोड्यार हाडीत जाल्यार आपणाक कोणूच पळयना म्हणून आनी तसलो सोंसो जावन आसा तूं तशें जालें बाबा ताच्या मोगाची खबर तुका पयलींच आसली ना माय तांच्या मोगाची खबर म्हाका आयजूच कळल्या आजूच पावले आनी कशी ब्रदर रॉनी तूं आनी सिमरन दोगांय गार्डनान उलयताली तेन्ना थंयसर हांव पावलो आनी हांवें तुमची सगळी खबर आयकल्ली हे ब्रदर जाणा जाव सांग हांगासर ये दुसऱ्यांच्यो चोरया लिपोवन खबरो आयकप म्हणजे पातोक चोरी आली पण खबर आयकप म्हणल्यार पातक आनी चोरी आली पण मोग करप म्हणल्यार पातक न्हय दुसरी आई बाबांक देख मेव देली बोरी साकादान रावण घेवया घराची जबाबदारी तुटोंक दिवची न्हय एक वहटाची दोरी सगळीं भाव आमी भोंवन मोगान सदांच आमी अशेंच रावून एकवटान सगळीं भाव आमी भोंवन मोगान सदांच आमी अशेंच रावून एकवटान भाव भावाचे मोगाचे करचे न्हय वाटे मोगाची बिया मोगाचे रोगाचे फाटे मोग जीवनाचे कालीस करचे रिते मनशा काचाके नसतो बोग दिवचे न्हय कांचे रॉकी तूं म्हाका काजार करूंक सोदता तो जाल्यार इतले सकट चडू तूं खंयच्यान हाडटलो रॉनी तूं फकत ते आंबे का बारे वेचपाची तुका गरज ना हांवें तुज्या एजंटा लागीं खबर घेतलें आनी तो म्हाका म्हणटालो की तुजे डॉक्युमेंट विजा फॉर्वर्ड केल्यात म्हणून आनी तुका तुजे डॉक्युमेंट विजा आनी तिकेट 2 ते 3 म्हयन्या भितर मेळटली होय रॉकी म्हज्या प्रस्नाचो जबाब तो न्हय हांवें तुका विचारला तूं म्हज्या काजराक इतले सकट दुडू खंयच्यान हाडटलो काय म्हणून अरे हो तुजो भाव आसतना तूं कांयच भियेना का हो त्या लोकांक चोरून नागोवन हो कोणाचो मर्डर करून तुका हाडून दिवचो ना हांवें म्हज्या बँकेच्या मॅनेजराक हांवें खबर घेतली आनी तो राजी जाला रे थोडेचशे फॉर्मेलिटीज करपाक जाय बरें तें बरें आसा सो तूं आतांच्या आतां सिंगरानागेर वच आनी तुजी काजाराची तारीख तारयो पळोवया खरेंच ब्रदर तुज्या असलो भाव मेळोंक मनशान नशीब आसूंक जाय हांव जाणा तुवें म्हाज्या पासून जायते त्रास काडल्यात अरे तूं आतां वयता वो ना बरें बाबा रोकडोच वचून येता हा पुणाय सांग तांकां सांग कितें आमच्या लागीं काजार व्हडलो दोगांयचें बरें बाबा, बरें. धाकटुलेचें पयलें बरें धाकटुलेंच करचें धाकटुलेंच घेयना का माय बाबा माय माय रोकडोच वचून आमच्या काजाराची तारीख दवरून येता बरें तर माय बाय ब्रदर बाय बाय ब्रदर बाबा माय म्हाका त्रास म्हज्या घोवा फाटल्यान तुवें खूब त्रास काडल्या बाबा त्या घराचो उखल करून तूं तुजे चिंतिनाय म्हज्या पुता तूं तुज्या भावाचें चिंता भुरग्यासपण आतां तुवें तुजें शिकप पासून सोडून तुवें आमच्या बसत सॅक्रिफायस केलें बाबा खरेंच म्हज्या पुता तूं जावन आसा एक आंच बोडवो माय हांवें तुज्या कुसव्यान जोन घेवंक ना जालें कितें जालें पूण एक खोरे आवयचो मोग तुवें म्हाका दिवं सुखान तसोच दुकान वाडयला तुवें म्हाका तुज्या दुकान व्हड केला
तितलेंच म्हाका पुरो आनी मागीर तूं जाणा चोरी तर तूं म्हाका तेन्ना व्हरोन पोशी नासली जाल्यार म्हाका ती रस्त्या वयली सुणी आनी माजरां खावन म्हाका कोडयेक हो संवसारूच पळोवंक मेळचो नासलो ना बाबा हे तू कितें उलयता हे आवयचो कायदो जावन आसा आपल्या भुरग्याचो बरे भाशेन सांबाळ करपाचो तूं आनी रोनी जावन आसा म्हजो धीर आनी आदार तुमी सदांच अशेंच मोगान भोंवल्या पुरो म्हूण हांव देवा लागीं मागता रे बाबा माय चल भितर वच आनी म्हाका ती आमच्या पुर्वजाची घराची कागदां हाडून दी हांव ती बँकीन वचून शुअरिटी कशी दवरता बरें बाबा पूण बाबा ती घराची कागदां म्हजे लागीं ना ते बोन आमचे पुर्वजाचे न्हय तशें तर माय आमच्या फ्लॅटाची कागदां बँकीन दवरता पूण बाबा म्हाका भिरांत दिसता रे बाबा रोनीचे बोटीर वचपाचें जायना जाल्यार हे सगळे रेट तूं कसो फारीक करतलो म्हज्या पुता माय तुवें पळयलां न्हू रोनी कितलो खुशाल जावन आपणाची काजाराची तारीख तारांक सिमरनागेर गेला तो आनी म्हाका ताका सदांच खुशाल आसलो पळोवंक जावं आनी मागीर तूं जाणा रोनी सिमरनाचो नीज मोग करता आनी जोरी तर तो सिमरना लागीं काजार जायनासतना बोटीर गेलो जाल्यार ते गोडे ताका सोडून दुसऱ्या चेड्या लागीं काजार जाय देखून माय दी ती म्हाका आमच्या फ्रेंडाची कागदां बाबा हांव दिता रे पुता तुका ती कागदां पूण सगळें सारकें जातलें न्हय होय माय सगळें सारकें जातलें तूं फकत विश्वास दवर त्या रस्तल्या देवाचेर मोच्या साला मुडाय संवसारांत मारे कारकावस कोट्टात चितल्यार दिसता ही एक पिसाय मुनीस मनशाकूच त्रास करून विबाडटा दुसऱ्याची सवस्काय वाचून खबर पत्राचेर काळीज मोजें दुखवता एका वर्साचे काजार गोदोतीक लागोन सोतायता ओ सासू माय सावन बागाक दोत हाड म्हूण घरा पाठयता शेतीदान तुमी आयकात घरा ते पावतोस पळयात ताका कितें घडटा भाव सगळोच चिंतनांनी पडटा भयणीक घोवाली त्रास करता म्हणून भाव पुलिसेन कंप्लेन दिता घोवाक ही खबर गमतोस बायलेक तो एक मेसेज धाडटा केस तुमी फाटी घेयना तर भावाक जिवेशी मारता म्हणटा माय बाय तांकां कोण ना एकलोच भाव भयणीच्या मोगाचो आपल्या भावाचो जीव रिस्कार भयण निर्णय घेता आपणाचो घोवाचे धमकेक भिवून ते जीव सोंपयता आपल्याचो
जालो काजार ओकलेन लोकाचे लोजेक लागून रेटॉल कावन सोडलो सुस्कार सोगात करीत तुमकां नीट करून तुमी विसरो नाका काळजीदारपणान तुजी हे भ्रष्टाचार कोतेल्याक बिये नाका समाजातले वायट नपयत कर अपराध्याक बेश्टो तूं सोड नाका गात्याक न्ही तूं फावो कर तुजो इनोसेंट जीव बेश्टो तूं वगडाय नाका देवान दिल्लें जिवीत सांबाळ इनोसेंट आत्मो तुजो देवचाराच्या ताब्यान कोण नाका सोनिया तुवें नावचितूच म्हाका फोन करून ह्या जाग्यार कित्याक आपणान हाडला सॅमी आज म्हज्या काळजांतली भावना तुका सांगूंकूच जाय देखून हांवें तुका हांगासर आपोवन हाडला काळजांत ती पावना आनी कसली Sutalo Asmoci calzano uran Siła fugar zatalo Sheki asno shibana moja Oros wig moka miolo सोनिया तू सोबीत फूल तुझ्या माय पाहिजे सोगलें सुख तुका दिवन ताणीन वाडोयले तोंडाक मोज्या उतरां येना कालची घेवन सांगचेंच पडलें मोग तुजो हांव करिना पूण इश्टागोतीचें नातें आमचें कसली चूक हांवें केल्या तुवें नाकारूंक म्हाका एकटी करून हांवें सांगल्या काळजांतली भावना तुका चूक गोल्या तर म्हाका बगून सांगूंक पाटी नाका चिंतनाचो बरो तकलेर दिवन काळीजे दुखूय नाका बरो चेडो सोदून फुडार कर तुमचो आदार म्हजो तुमकां सदांच आसतलो हात जोडून तुजे ताय मागता निर्णय तूं बदल तुजो देवाचो गूट तो देव जाणा ताणेच बूक दांपला म्हजो किती
उगाड जायनाका गरीब जाल्यार तूं कांयच नेसो काळीच तूं भेटोय म्हाका कशें सोनिया सोद माव तुका तुज्या गोमट्याक फास घाल नाका जिवीत तुजें दुसऱ्याक दिवून आयच्यान तूं विसर म्हाका सांगल्या शिवाय म्हाका सोडचिना तुका तुजी विणे म्हाका कसरूच नाका तुजेच खोशेन दुनिया ये भाशे तुवेंच म्हाका रोचला सोलमान म्हाका हाडलाय करो सोयमान म्हाका इजडो केला सोलमान म्हाका हाडलाय करो सोयमान म्हाका इजडो केला सोद सांगले म्हूण तुवें देव बरें करूं तुका जिवीत तुजे त्रासान पडलेले नाका म्हाका तुवेंच बेस पिडा पयले सांगो मनीसपण म्हणटात आका काजारा पयले तुमी सांगचे दुसऱ्यांक त्रासान घाल नाका काजारा पयले तुमी सांगचे दुसऱ्यांक त्रासान घाल नाका सिमरन कितें सांग आनी आयज हो तुजो सोनो फोन ओगीच कित्याक बसला तुजो बर्दार बोडीर येता म्हणून तूं खुशाल ना रॉनी आमी काजार जावन फकत 15 दीस जाले आनी तूं म्हाका सोडून आयज बोटीर वेता सिमरन हें तूं कितें उलयता हांगा तुवेंनूच म्हाका सांगलेलें बोलो काजार जाव आनी उपरांत बोटीर वच म्हणून आनी आयज तूं म्हाका सांगता बोटीर वचूं नाका म्हणून हांवें तुका वचूं नाका म्हूण सांगूं ना हांव म्हणटोनी आनी 15 दिसांनी वचोंक जायना ना सिमरन म्हज्या भावान त्रास काडून आयज तो म्हाका बोटीक धाडटा आज म्हज्या फुडाराचो दारमाटो उक्तो जाला आनी जरी तर हांवें आयचो सहयोग पिड्यार केलो जाल्यार फुडाराक म्हाका असलो सहयोग केन्नाच मेळचो ना रॉनी हांव तुजे लागीं एकूच मागता की तुजी तिकेट एक्सटेंड कर ना सिमरन म्हजो भाव आतां तिकेट घेवन घरा येवचो जाला आसतलो आनी जरी तर ताका गमले की तूं म्हज्यानी तिकेट 15 दीस एक्सटेंड कर म्हणटा म्हणून तो खूब दुखी जातालो सिमरन तुका खबर आसा ताणें म्हाका काजार करून जायतो लोन काडला आनी आतां तो सगळो लोन म्हाका फारीक करूंक जाय देखून म्हज्या बोटीर वचपाचें गरजेचें रॉनी तुका हांव जाय वो तुका बोटीर वचोंक जाय कमॉन सिमरन हांवें तुका केन्ना म्हणलां की तूं म्हाका नाका म्हणून पूण ह्या वेळार तुवें म्हाका कितलेंय सांगलें जाल्यार हांव बोटीर वेतलो म्हणचे वेतलो बाबा कितें जालां आनी तूं सिमरनाक कित्याक तापयता बाबा कांयच ना मागीर तूं म्हजें बॅग पॅक केलें ओय बाबा बेगा परस कांयच बी बाय तेन्नाच रुपये टेन्शन रुपये गरज ना तुज्या बॅगान सगळें पॅक केला वयर ते सगळं सगळे गरजेचे वस्तू पॅक करून रेडी आनी आनीक धाकटुलें बॅग पॅक केला कसलें? तितून सगळी खावपाची वस्तू घातल्या रे पापड केळी सतरा पवायो सगळे रेडी बाबा फाटेक तुका भूक लागली जाल्यार तें दुसरें बॅग हांवें तयार केलां तातूंत कितें खावपाक आसा तें काड आनी खा म्हज्या पुता आगे माय तो आजुनूय म्हाका भुरग्याच भाशेन करता माय हांव प्लेनाचेर वता बसीन न्हय देखून तूं कितें घातलां तें काड आनी दवर बरें बाबा तूं काड म्हणटा जाल्यार हांव काडटा चल माय रॉनी तूं म्हज्या मातूय फोनार कित्याक दवरिना थोडे दीस म्हजे सांगाता रावनूय सिमरन प्लीज तूं आतां वेच्या वेल्यार तूं मातशी तोकली आनी म्हजी बेजार करूं नाका हांवें तुका सांगलां न्हू हांव तिकेट बदली ना म्हणचे बदली ना रॉनी तू तयार आसा न्हू हे पळय हांव तुजी पासपोर्ट आनी तिकेट घेवन येयलो
रॉकी हांव म्हणटालो आनी म्हज्या थोड्या दीस म्हजी तिकेट एक्सेल करूंक जाय कारण म्हाका थोड्या दिसांनी तुमच्या सांगात रावंक जाय आसलें रॉनी हे तूं कितें उलयता कितले भुरगे बोटीर वचोंक जाय म्हणून भोमायची वाट धरता कितलेशे ऑफिसांनी वचोन आपलो इंटरव्यू पासून दिता आनी जोरी तर तूं आयज बोटीर वचोना जाल्यार दुसऱ्या कोडे सोयत पडल्यार पडलो आयकलें मुगो रॉकीन कितें सांगलां तें आतां तरी तूं म्हाका घरा राव म्हणून सोदताय नाका तशें तर तुका सिगरान बोटीर वचो नाका म्हूण सांगलां हांवें ताका वचों नाका म्हूण सांगूंक ना हांव म्हणटालें आनी 15 दिसांनी वचोंक जायना तूं जाणा आमी दोगांय नवीच काजारी आनी म्हज्यान एकले कशें रावंक जातलें सिमरन तो बोटीर वयता गालफाक न्हय 8 ते 9 म्हयन्या भितर तो परत घरा येतलो आनी तुका खबर आसा ताका बोटीर धाडपाक हांवें एजंटाक कितले दुडू फारीक केले ते तुका कांयच सांगून फायदो ना सिमरन तुका सांगून कांयच फायदो ना म्हज्यान भितर येता कोण केवीन यो भितर तुवें आनी अशें विचार हें घर जावन आसा तुज्या कुनियादाचें हाय रॉकी हॅलो हाय रॉनी कसो आसा आसा कोट आनी तुजी तयारी जाली खंय जाय जाय हे पळय तुका मागीर काजूचे बियो या आनी कितें धाडूंक जाय आसलें रॉकी रॉकी एक काम कर म्हजें माय म्हजें बॅग पॅक केलें जाल्यार पळय आनी ह्यो बियो त्यो बॅगान घालूंक जाय अरे बाबा तें बरें आसा आमकां जाता ते बेगीन एअरपोर्टार पावपाक जाय चल मातसो बेगीन बरें, येस बरें, पळोवया रोखडो चल चल. चल 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 केवीन बस सिमरन तुज्या भावाक कितेंय पिवंक हाडून दी न्हय अरे तुका हांगासर येवपाची कसली गरज आसली सिमरन तूं जाणा न्हय म्हाका दुडवांची गरज आसा म्हण तूं रॉनींग सांग न्हय मोठी तान म्हाका 1 लाख रुपया धाड म्हण अरे खोवया कोणी अजून बोटी वचोंकूच ना आनी कितें काय म्हणल्यार तूं म्हाका ताचे लागीं दुडू मागून सांगताय पूण तूं ताका सांगतालें न्हय म्हाका दुडवांची गरज आसा म्हण ओय बाबा हांव ताका सांगतलें आतां तरी तूं घरा लागीं वच रोनी बोटी तावन दुडू धाडटोच हांव तुका दितलें बरें शिवराज हांव आतां वेता आनी एक उगडस तर फोन करून कबाब दिवंक विसरो नाका सुर केवीन गेलो आनी तुवें ताका कितें पिवंक बातला न्हू ताका कितें गरजेचें काम पडलें म्हूण तो गेलो रॉनी म्हाका तुका कितें सांगूंक जाय म्हाका आनी कितें रॉनी तूं तयार आसा न्हू भायल्यान आमकां टॅक्सी रावता माय 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 खंय गेली सिमरन सिमरन तूं कितें सांगूंक सोदतलें न्हू कितें तें रॉनी हांव तुका सांगूंक सोदतालें आनी थोडे दीस कांयच न्हू वचपाचो वेळ जालो न्हय खंय माय माय हांव तूं भितर कितें करताली बाबा हांव भितर मागणें करताली म्हज्या पुता आयज पयलेच फावट तूं म्हजे नदरे वेलो पयस वेताय म्हज्या पुता मोन लावन काम कर आनी जाता तितल्या बेगीन सगळे काडलेले रीण फारीक कर रे म्हज्या पुता माय तुवें कोतें सुरू केलें ताका एक फावट बोटीर वचून सर्वीस तरी करून दी आसूं रॉकी माय माय तूं कांयच भियेनाका म्हाका पयले पगार पडले म्हणटोच हांव तें दुडू तुका धाडून दितलो आनी सिमरन तुका सांगता तूं म्हज्या मायचो बरे भाशेन सांबाळ करतलें तूं म्हजे मायक कांयच उडे करचें ना तूं त्या पासत हुस्को काडपाची गरज ना ज्या परी हांव म्हज्या मायचो मोग करता तेच परी हांव तुज्या मायचो मोग करतलें बाबा माय हांव तुका म्हजें बेसांव दितां दी माय बरे भाशेन वच म्हज्या पुता
थंयसून 2 बोटां दाखयल्या म्हणून लोक अशें म्हणटालो 2000 वर्सां संवसार कोबार जातलो 5 कोसकोशांचो पडोन आख्खो गांव बुडटलो उज्याचे झगडोणे मारून लोक करपोन मरतलो ते वरोस येवन गेले कांय ना जालें लोक भियोन कांपलोलो संवसार म्हणो कोबार जातलो लोक सायंटिस्ट सांगतालो आयकोन त्या सायंटिस्टाचे लोक भियोन कांपलोलो त्या 2 बोटांचो कोणाक दाखोवपाचो जेजू जाणा आसतलो संवसार बापान घडला फकत 3 दिसांनी संवसारान धाडलो मनशांक देवंक सोज म्हणी पोत संवसारान येवन मिलाग्री केल्यो लाखांनी तरी फुसात ताका मारलो निश्चोर त्या जुदेवांनी बेलान ताणें कान दिले मोने उलोयले तोटे चोरताले जेजूक आर्गां दिताले पदवेदार म्हणटाले लोकांक सांगताले जेजूक जिवो मारलो म्हणून जुद्यो खोशेन बोल्ले जेवता तो 3 दिसांनी पळय तो कुत्तांनी भियोन कोडकोडले जिविताची काणी जाय तशी बरोयता तो काजारी म्हणून फिल्मांनी दाखयता नाका जालेले दाखोवन हांव जेजूचे पिड्यार कोत्ता फोटकिऱ्यो काणयो बरोवन पयशे करूंक सोदता सोर संवसार बापाचो जेजू पुताचो बरोयला बायबलार पदवी ताची शिमेर नासलेली ते चिंतून पळयल्यार तो आमचो मोग कोत्ता पळय तो कितको दोयाल आयको नाका तुमी चांगल्या सायंटिस्टांनी संवसारो जावचो ना कोबार आयको नाका तुमी चांगल्या सायंटिस्टांनी संवसारो जावचो ना कोबार चोराक आमी म्हणटा तो एक चोर कोद्देल्या मनशाक आमी म्हणटा तो किरमिदोर तशीच देवान एक वस दिल्या तिका आसा चोड पावर तिची मनशाची एक धारेचो वाखूर सगल्याकूच तूं आसता आनी दुसऱ्याक तूं तासता कितेक तुजें ना देखून तें आड
बक्षिला देवान तोरूय देवाच्या नावान दुसऱ्या गाऱ्या ब्याचें घालूंक भोंवताय पाड जायते मुनीस आसता ते बागी वोत दिसता पातयोंक जायना ते मुनीस व्हडले ना दारान तुज्या येतेले बाराणे दिवन वेतेले या उतराचो म्हज्या बारीक सोज मोतकार सुकी आसताय तूं कोश्टाचे आणे जोडून चार साऊद भलायकी पासो देवाक कोर मागणे रोजार बारा आणे दिवन वयर दोता तो व्हडलो एक देवजार ह्याच कारणाक लागून दिसा पातकान फुट्टा संवसार ओरिसाच्या गांवांत एका धाकटुल्यास कोपेलान मिसाक लोक बोल्लोलो चिकार एक टेररिस्ट बीत सोदता पादरीक एटेक कोत्ता पिस्तोल धरून ताच्या वंड्यार लोकांक अशें सांगता 5 मिनटां तुमकां दिता जीव तुमचो तुमी करूंक सालवा लोकांच्यो बोबो आनी हुयेली ओबेल जालेले खाली फकत भावाडकी मोरोच्याक आसले तोयार व्हडल्यान गायोना करून उखलून दोत्ता मुर्ती मुडोनाक सगलो लोक तो मुडोनाक सुवार्थी दाखोवन दिले पवला तो लोक म्हणून आप सुवार्थी टेररिस्ट न्हय तो पूण आसलो खरो देवाचो भक्ती आमचे वडील न्हिदलेले केन्ना तुमी उठ्ठेले माजरीचेर आमी वयताय तर बलत्कार टेररिस्ट भितर सोदतेले देवाच्यो मुर्त्यो मुट्टेले माजरींक मारून तांचे कोत्तेले बोगणार उठात न्हिदलेले ना तर न्हिदोन उठतेले आमचे क्रिस्तांव पोट ते कोत्तेले कोबार आमचो वावुरतो ना आमी क्रिस्तांव म्हणून पावचे ना जोरी तर आमचे वडील सोरोना तर मुखार आमचो उंचो ना आमी क्रिस्तांव म्हणून पावचे ना जोरी तर आमचे वडील सोरोना तर मुखार तुवें माय पासून हुस्को काडपाची गरज ना हांव आसा न्हू तिजो सांबाळ करूं तूं तुजो बरे भाशेन कुयद आयके ओके देन चल बाय लव यू टू आयज हांव चड खुशाल कारण चोगली म्हजी चिंतलेली चिंतना आयज पुरी जावंक पावली रॉनी बोटीर गेले 6 म्हयने वता आनी
सगळे आपले दुडू म्हज्या अकाउंटाचेर धाडटा म्हणटूच म्हाका जाय तशें हांवें तें मोडूंक जाता आनी ह्या कारांत म्हाका विचारतलो कोणूच ना बाय तुका विचारतली हांव आसा रॉनी मोटीर वेताळार सांगून गेलोलो म्हजो बरे भाशेन सांबाळ करून पूण आयज पासून सगळीं घराची कामां हांव करता काम करता कसले आगे हे गोर कोण चलयता गे म्हजो घोव लायटीची बिलां कोण फारीक करता म्हजो घोव गोच्यो वस्तू चलता त्यो कोणा खातीर म्हज्या घोवा खातीर हागो बाय तूं पळय तुजो घोव घोव म्हणटा तें तो जावन आसा म्हजो पूत आनी हांव जाणा म्हजो पूत तुजे परस म्हजो कितलो मोग करता पळय तो आगे तूं म्हाका चॅलेंज करता आनी एक पळय एक दीस तुज्या पुताक म्हज्या ताब्यान करिना जाल्यार म्हजें नांव न्हय सिमरन आयकलां तुवें कितें जालां आनी कसलो आवाज हो हो पळय पोस कांयच जावना म्हज्या पुता यो तूं भितर चल बाबा हांव तुका च्या पिवंक दिता यो चल बाय सिमरन आयज 6 म्हयने सरून गेले रॉनी बोटीर गेल्यार पूण ताणें अजून एकूय पयसो धाडूंक ना ताणें तुडून धाडल्या पूण हांवें तें मोडलें कितें तुवें तें मोडलें सिमरन तुका खबर आसा हांवें बँकेचो कितलो लोन काडला पळय तो आनी आयजूच म्हाका बँकेंतल्यान मॅनेजरान फोन केल्लो की 8 म्हयने जाले लोन काडल्या आनी हांवें अजून एकूय इन्स्टॉलमेंट फारीक करूं ना आनी इंट्रस्ट वाडत आसा हांवें सगळें तुडू मोडला पूण तुका सांगोंक ना आसा थोडे म्हजे लागीं हांव तें तुका दितां सिमरन चल वचोन तें दुडू म्हजे लागीं हाडून दी हांव फाल्यांच वचोन एक तरी इन्स्टॉलमेंट फारीक करता हांव रोखडीच आयली चल बाबा हांवें तुका मेळसार चाव घालून दवरल्या ती वच आनी पिये म्हज्या पुता नाका म्हाका ती चाव सद्याक म्हाका दुडवाची तार लागल्या आनी मागीर तूं जाणा कितें बाबा जोरी तर 8 म्हयन्या भितर हांव ते सगळे रीण फारीक करुना जाल्यार हे आमचे फ्लॅट बँक आपल्या ताब्यान करतली गे हे असं 1 लाख रुपया घरांनी बँकांनी उपरांत म्हणूं नाका इरमावान धाडलेले दुडू मोनेन खाले म्हूण सिमरन काजार चलल्या हांव तुका पळयता तूं चड वाऱ्यार उठता अशें उलोवप तुका मात पडलो असो दिसना Hello, everybody. It's Simona Chandor. Jackson, what's up? Come inside. तिच्या वॉर्सनी आणि औषधं सोय जमले कसं पावलो I'll tell you later on. आणि एक सांगू सिमरन, हे दोघाय कोण? ती माझी सासूबाई आणि हो माझा देश रॉकी Hi, Rocky. Hi, Auntie. तुम्ही कशी आसा? आणि असा बरोबरी तू कसं असा असं एकदम बरं. आणि हे गो सिमरन, तू काजार जाणे आणि कोणा लागीं गो? आणि मग काजाराक पासून सांगू ना. Hey Jackson, you remember our college friend? He was tall, who was studying with us? अरे बाबा, at least you remember Ronnie? Oh, Ronnie, okay. आमच्या काजार थेरपिस्ट आहे. कित्याक रॉनी बोटीर वचपाची वीज आयली आणि त्या पासून जायत्या म्हज्या इश्टांक पासून हांव काजराक जावन पावलें ना. बाबा, तूं बस. हांव तुका इल्लें पियो काडटा. Okay, Auntie. जॅक्सन तू कसलें काम करता You don't know me? I'm this bass musician. तू newspaper वाचना काय कितें? I'm musician Jackson Albuquerque. होय तुजे स्वभावाकूच पयल्या कळटा तू केदो व्हडलो म्युझिशियन पळयतो अरे तू बस हांव रोखडोच आयलो तूं जॅक्सन, तूं आतां व्हडलो म्युजिशियन. कॉलेजीन आसतना हांवें तुका पळयलो तूं बरो ड्रम वाजयतालो. You know Simran, after my college, I musical म्हजो कोर्स केलो आणि slowly हांव इंडिया's best musician म्हणून लोकांनी म्हाका हाकललो. हांवें तुजो 2-3 फावटी पेपराचेर फोटो पळयलो. तेन्ना तूं कसल्या तरी कॉन्सर्टाक बेंगलोर आसलो. Simran, I make shows all over India आणि ताकाच लागून हांव चडसो बॉम्बे जाल्यार चेन्नई आसता. सो तूं आतां गोंयांत कितें करता? आनी तुका हें आमचें गोंय कोणें सांगलें? I have show in your village with Lorna आणि ताकाच लागून हांव गोंयांत आयला आणि पयलोच तुमच्या घरा लागीं गेलोलो आणि हो तुमचो एड्रेस तुवें घरच्यांनी म्हाका दिला.
तूं आतां गोंयांत कितले दीस आसतलो आनी तूं खंय रावता? I'm staying at Hotel Casa de Goa for 1 week. But you know, Simran, म्हाका प्रॅक्टिसीक वचून येता म्हणल्यार चड पयस पडटा. ताका लागून हांव म्हणटालो म्हाका लागींच एक रूम बीन मेळूंक जाय. रूम? तुका आनी कित्याक रूम जाय? हें म्हजें घर आसतना आयज सावन तूं आमगेर रावतलो. सिमरन, हें तूं कितें उलयता? हेका वाटसुऱ्याक तूं आमगेर दवरता? माय, तो वाटसुरो न्ही, तो म्हज्या आनी रोनी बरोबर कॉलेजींतलो फ्रेंड. बाय, आतां तुजे कॉलेजींतले दीस उरोंक ना गो म्हजे तुवें. आतां तूं जावन आसा सून ह्या घराची. जॅक्सन, चल वच आनी तुजें बॅग घेवन यो. आतां तुजो रूम तयार करून दवरता. Okay, Simran. But Simran, if your mother-in-law is having any problem, हांव जाल्यार हांगासर रावना. हांव हॉटेलानूच रावता. ना, तूं आमगेरूच रावतलो. आय डोंट केअर. हांव पळयता म्हाका कोण आडायता पळयतो. चल वच आनी तुजें बॅग घेवन यो. Bye, Simran. सद्याक तुजो घोव घरा लागीं ना आनी एका आंकवा चेड्याक आमगेर दवरलो जाल्यार लोक कितें म्हणटलो? लोकांचें म्हाका पडना. सद्याक आतां म्हाका म्हज्या फ्रेंडाचें पडलां. कितल्या वर्सांनी आमी दोगां एकामेकाक मेवल्या आनी तो आयज आमगेर रावतलो म्हणल्यार रावतलो. आय डोंट केअर फॉर एनीबडी. बाय, काय बरें आमचें हें घर आसलें. एकामेकाच्या मोगान आमी चलतालीं. पूण आतां हें घर जालां एक उज्याचें आकटें. सगल्या वनगोड ताचे वनगोड दुसरे आनी कांय ना. मोग म्हणचे ओरी सोमदीर ताचो ताव कोणाकूच मेळना. मोग सोबी तोंत्रो खंय दोळे पावता पूण आमचे हात पावना. मोग म्हणचे सूख जावूं येता दूख केन्ना जायी तें कोना. नदर मारून पळयतो रामी मोग जाता जायत्याच रुपांनी. केन्नाय कोर चलता केन्नाय तो लिपता सोंद्रीमा पोरी कुपांनी. मनशाच्या दोरेक जिवितांत आसता खेरीत मोगाची काणी. केन्नाय तो तुका हांसयता जाल्यार केन्नाय रडयता दुखांनी. आवय बापूय घाल जाणतन मोक्ती कोत्तात आपल्या भुरग्यांचो. बाबोय ना इश्ट इश्टेनी मोक्ती कोत्तात एकामेकाचो. चेडो चेडो मोगान पडटोच हांव देता फुडार सुखाचो. वारा सुकणी तांच्याय काळजांनी आवडो वाजता मोगाचो. एकामेकाचो मोग कोरात म्हूण धरून आमकां शिकयता. पूण थोडे मनीस फाल्यार मोग दाखोवन काळजान तोराक लिपयता. वायट रस्त्यान चलतेल्या मनशांक मोग तो बरो रस्तो दाखयता. पूण थोड्यां त्या मोगाक लागून आपलें जिवीत पासून सोंपयता.
प्रेमाच्यो काणयो वाजूंक आयज आमकां मेवता सावबार चलचित्रान माचेर दाखयतात सांगोन केन्ना जावचें ना काबार थोड्या त्या मोगाक म्हणटा नाश बोडवो थोडे ताका म्हणटा देंवचार मोग आसल्यार शांती आनीक सवस्काय ताचेरूच चलता संवसार उतरां मनान दवर मनान नियाल कोर पूण दोरो मायज कोण नियालता एकाच मनशान ह्या संवसारान आमचो सगल्यांचो मोग केलो दुस्मानात हांय तो आपल्या सदांच मोग मोय पासान जियेलो तोच तो जेजू क्रिस्त आमच्या मोगा पासत वय कुर्सार मेलो तोच तो जेजू क्रिस्त आमच्या मोगा पासत वय कुर्सार मेलो सांजेची सुट्टोकूच तूं म्हाका पावक येतालो शिकोवप तुजें पुरें जातकूच उपरांत तूं घालपाक गेलो 3 वर्सां तो काय आमी Elvis Boli मोगान तूं मोसो नवरो म्हणून लोक सगलो जाणा गांवान तुज्याच मोगाची म्हाका Elvis लागल्या हातान तूं म्हज्या सुका हांव मागता तुका फेलीस आसूंक घालपान सुमनाच्या सुमनाक तूं म्हाका फोन कोताय खोशी हांव आसा काय म्हणून फोनाचेर खबर घेताय हांवें तुजी फकाणां केल्यार तूं बेश्टोच बेजार जाताय तुजेच लागीं हांव कासार जातेली तूं बेश्टोच पियेना काय जायते पावटी म्हाका माय मोची अशी विचारता सांग म्हणटा मोचे दुवे मोग तुजो केन्ना येता तूं फुडल्या वर्सा येताय म्हणून हांवें सांगलां तिका घेवन रोखडीच रोजा यो तूं म्हाज्या हांव रावता तुका मोगान पयलींच पावट
तोच दिसता अशेंच घडटा रातचे राती शेम पडना मोगाची सपनां पडटा निजमूग तुवें केल्यार दिसता अशें घडटा हांवें तुजो निजमूग केला देखून हें अशें घडटा तुज्याच मोगाची काळजांत एल्वीस फुटल्या मोचीसोर दुसरो कोणूच नाका तूंच मोसो कुंवर दिलेली म्हाका तुवें भास काळजांत तुज्या दवर दोर्यान उडकी मागतेली जीव दिवन मोगतेली तूं म्हाका सोडशी तर दोर्यान उडकी मागतेली जीव दिवन मोगतेली तूं म्हाका सोडशी तर हॅलो बाय कोण हिटलर तुवें कितें हाडला ये रॉकी बाबा नुस्तें धाडला नुस्तें धाडला आनी खंयचे दोर्यांतले आनी खंय आसता तो खंय आसता तोल्यान आनी वोण्यान तोंड्यांतले आनी खावपाचे म्हाका जाल्यार सामकी वीट येता आवय तोंडाले गांव सारको पिसो कितें आसता गो तर टेस्ट टेस्ट आसता रे पूण सामके दटी बरी वस्तू आपशीच साठी जाता गो बाय पळया तूं डबल मिनींग करून उलोय नाका आय नो युअर मायंड इज व्हेरी डटी सारकें तुजें म्हजी मायूच न्हू पूण पांय पासून दर्टी आसलो हांव तुला माय पाय कोण हांवें म्हणला तूं पुढचो खंयचो अरे राग दोन नाका हिटलर कोणार मारला? राग आनी तुजो कोण म्हाका तोंडां घातली म्हाका सारकी लायक जाता चड करून चेडवा बायलां हांव जाणा आयकोन तूं बायलां म्हूण अरे काजार जा कुशीन सोर काजार म्हणला का काजार म्हणला म्हाका सारको राग येता कित्याक बाय म्हाका संवय जायना न्ही गो कसली शेमोर बायचें उदक पिलोलो मनीस नोळाक तोंड लायता सामको बायलां म्हणलें केसाचें अरे तू ताका मातशी कंपनी दी हांव हे जाग्यार घालतां बाय म्हाका कंपनी आसा तूं नोको दिसवड्यार काम करता म्हणून अरे हिटलर तुका ताजे केस लायक जाल्या मरे तूंच ताजी खबर घे So nice your case. But it smells very bad. La 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 la. Kalsa dan mut keram. Lam kesache vela. माझ्या पायाला की कोण मेला Amoro na auchi wata sa. He सांग तुझे ना. हुई को तुझा का. तुझे केसांग पण सारखं पिसा झाला. मुझले काजार जा. तुका मोगान गावी झाला मॉस्को पाव. कित्याक तू त्या भशेन करता नोकर रे. तू चेड्यांक लायक करना कितें? चेडे जावं चेडवा कोणाकूच हांव सोडिना यो म्हज्या वेंगे पण आतां हांवें बोरी मारल्या धांव. बेश्टोच म्हाका आबूस करून गेलो खंयचो सिमरन खंय पावलें काय सिमरन बेगीन बाय यो न्हय कितें जालां यो सिमरन आयज हांव तुका गिटार शिकयता ओके यो बस सिमरन तू रगो तू हे नखरे करता पळय ते
लोक पळयत जाल्यार कितें म्हणटलो? लोकांचे म्हाका पळोवंक ना पूण तूं कितें चिंता तें म्हाका कळ्ळें. म्हजी माय म्हाका सदांच म्हणटाली जितली मनशाची पिराय वाडटा तितली मनशाची नेरवां फ्राक जाता. म्हणटोस तूं कितें म्हणूंक सोदता की म्हजी नेरवां फ्राक जाल्या म्हूण? हांव मातशी बाजाराक वयता म्हूण तुका सांगून गेलेली कुसना आनिलेशें काम कर म्हूण. पूण तुवें कांयच एक काम करूंक ना. आगे मातशें काम केल्यार कितें जाता? हांवें म्हज्या घरांत केन्नाच काम करूंक ना आनी तुका दिसता हांवें तुमच्या घरांत काम करूंक आयलें म्हूण? केन्नाच ना. सिमरन, don't start with this poor lady. शिकवता यो. अरे बायजू आना तूं आमच्या मोदे खातीर उलोवपाक कोण? तूं तुजें गिटार घेवन थिंगा उगीच बस नाजाल्यार भायर सरून वच. सिमरन, she called me बायजूवन. अरे बायजू आनूच तूं हेके खाजानी वस्तू रेके रावूंक तुका लज दिसना? हें आमचें घर न्हय पूण एक धर्मशाळा जाल्या. बाय कितें जालां आनी तूं बोग कोणाक मागता? बाबा कांयच सांगना. हांव मातशी बाजारान वयता म्हूण सिमरनाक सांगून गेलेली कुसना आनिलेशें काम कर म्हूण. मागीर पूण ताणें कांयच एक काम करूंक ना बाबा. वयल्यान कितें काय म्हटल्यार त्या बायजूआना सांगाता गिटार घेवन मी रावता. सिमरन हे पिरायेचेर मायन काम करपाचें रातीचे दीस करून तिणें आमकां व्हडलें केल्या आनी जोरी तर तिका आतां सुसेग मेवलो जाल्यार केन्ना मेवतलो? पळय सिमरन तूं जावन आसा सून ह्या घराची आनी एके सुनेचो कायदो म्हटल्यार आपल्या घराचें काम करप. बाबा तूं उगीच राव म्हज्या पुता. तूं ताका कांयच सांगो नाका. रोनी घरान येयलो म्हणटकूच सगलें सारकें जातलें. हांव पळयता रोनी घरान आयलो म्हणटच सगळें कशें सारकें जातलें पळय तें. आगे हांवें तुका पयलींच सांगलेलें आनी आयजूय सांगता रोनी घरान आयलो म्हणटच आतां का म्हजे मुठीन दवरतलें. सिमरन तूं आनी रोनी एकामेकाच्या मोगान आसा तें पळोवन हांवें तुमकां दोगांयकूय काजार केलेली सोजमोन तूं बऱ्या गुणाची चेडू म्हणून. पूण हांव नको जालो. That's your problem. And you know, Jackson, I forgot to tell you. Rocky Ronnieचा काशा भाऊ नाही. तो जाऊन असा पोस्को. ना सिमरन हा पोस्को न्हू. म्हाका पोस्को म्हणो नाका. हांव जाला सो रोनीचो भाव. रॉनीचा भाऊ? होय सिमरन. कुयचो भाऊ? कोण जाणा कोणाचे बाप म्हण? सिमरन बाय म्हज्या पुताक कांयच म्हणो नाका. म्हजो पूत पोस्को न्हय गो बाय. कितें? तो पोस्को न्हय? आगे हांव म्हणटा तो पोस्को. ना सिमरन. पोस्को तो. ना सिमरन. पोस्कोच तो. ना. बाबा बाबा रॉकी माय माय बाबा म्हाका कितें जाता रे? माय माय तुका कितें जाता? माय सिमरन सिमरन बेगीन डॉक्टराक फोन कर न्हू. अरे माय उठ. तुका मायचो इतलो मोग आसा जाल्यार तूं दोतोराक फोन कर. म्हाका माय उठ. सिमरन जरी तर माय कितें वायट जाय जाल्यार हांव तुका बऱ्यान सोडचो ना सिमरन. हांव तुका बऱ्यान सोडचो ना. यो माय हांव तुका डॉक्टराक घेवन वता. यो यो माय यो. काय जाऊ ना तिका बेश्टी संगा कोत्ता काम करून पडटा म्हूण. Simran, darling, forget about them and think about me. जॅक्सन तू म्हाका डार्लिंग म्हणो नाका. जॅक्सन तू ते दार बंद कित्याक केला? Simran, म्युझिक शिकताना डिस्टर्बच कोता येना आनी लोक डिस्टर्ब जातलोच म्हण हांवें दार बंद केला. यो सिमरन हांव तुका कूल मायना ह्या बिटाचेर म्युझिक शिकयता. हम तुम एक कमरे में बंद हो आनी कोण ना घरा. जॅक्सन मुझे लगे नाका. हांव बोब मारून लोकांक एकठांय करतलें. कितें बॉब मारतली? मार बॉब. राव चिपासो हांवूच बॉब मारता. अरे कोणी पावात रे. सिमरन कोणी पावात रे. ताजेर हांव रेप कोता रे. कोणी पावात रे. कोणी पावात रे.
ते कोणी पावत रे ऐकला या वेळा तू कितले बॉब मारल्यार तू तोडूच पावतो ना सिमरन यो न्हू म्हज्या वेगीन सिमरन ना जॅक्सन सिमरन ना जॅक्सन मुझे लगी नका ना जॅक्सन अब मारून लोक एकटे करतले सिमरन ना जॅक्सन if you are not listening to me then I have to do some other ना Simran जॅक्सन तू विसरूच राव यो न्हू सिमरन ना मला जॅक्सन यो न्हू यो न्हू सिमरन ना जॅक्सन यो न्हू सिमरन सिमरन यो न्हू सिमरन मुझे लगी नका मुझे लगी नका सिमरन सिमरन यो न्हू सिमरन सिमरन यो न्हू सिमरन सिमरन यो सिमरन यो What a taste! Just like a fruit cake. Simran, I will चितलेली सगळी स्वप्न पुरी झाली. तू तिऱ्या मुझे बलात्कार करून तुका किती मिळवली सिमरन, कॉलेजीन असतानाचे कुडीचं रसपण बघून हांव सदांच आशेत आलो. आणि आयज हांवें माझी कुडीची आशा पुरी केली सिमरन, पुरी केली. जी वर्स म्हाका जाय ती म्हजी केल्या शिवाय हांव केन्नाच रावना. आणि हें तूं बरे भाशेन जाणा. पूण सिमरन तूं म्हाका माफ कर न्ही सिमरन. सिमरन म्हाजी चूक घडली सिमरन. तूं म्हाका जाय तितलो मार पूण हांव तूं कांयच म्हणचो ना सिमरन. सिमरन हांव चुकलो सिमरन, हांव चुकलो. तू तिऱ्या पुलिशेत वचून तुझी केस फायल करतले Police? You mean to say jail for me? कर कंप्लेन. पूण एक चोरी तो रोगो ही खबर ते पुलिशेन ते सांगली जाल्यार पुलीस हो गवय केन्नाच स्वत म्हणचे ना. कारण तुवें तुजे क्वेशनूच म्हाका तुमच्या घरान दवरलेलो. आनी हाची गवय कितें जावन आसा तो ते रॉकी आनी तुजी सासू माय. देवचारा जेजू पिये तो तुका कस लायला मुखार रावचो ना. तू किडे पडून मरतलो. Jesus is my friend. जेजू हांव चुकलो. हांव नको हांवें कितें केलां तें. कितें जेजू? कितें? तुवें म्हाका बक्षिलो? वरें जेजू असलें पळय तुका केन्नाच परत करचो ना. आयकलां? जेजून पासून म्हाका बक्षिलो. अरे तू म्हजो इश्ट म्हणून हांवें तुका ह्या म्हज्या घरान आसरो दिलोलो. पूण तुवेंच म्हजो फायदो घेतलो. सिमरन, my work is finished. आतां हांव येता. पूण एक चोरी तोपी आनी खबर कोणाकूय सांगली जाल्यार हो पळय कॅमेराक पळय हाजे ते सगळे रिकॉर्ड करून दवरलेले आसा. आनी चोरी तो कॅमेरा हांवें कोणाकूय दिलो जाल्यार यू नो वॉट आय मीन टू से सिमरन. Bye, darling. डॉक्टर म्हजी माय कशी आसा? हाली ती कितें करता? रॉकी सद्याक आमचे लागीं घडटा ते उपाय आमी करतात. डॉक्टर कितें सांगूंक सोदता पळय हांव सोजमोक ना. रॉकी
तुझे मायक हाय ब्लड प्रेशर तशेंच हाय डायबिटीज आसा आनी आनी इतलेंच न्हय डॉक्टर तू ओगीच कित्याक रावली फुडें सांग न्हय तुझे मायचे बायपास ऑपरेशन करचें पडटलें आनी तें ऑपरेशन करूंक म्हाका हार्ट स्पेशलिस्ट आसा ना ना डॉक्टर म्हाका ही फोट म्हणून सांग आमी डॉक्टर्स आमच्यानी खंयच्याच मनशाचें दुयेंस लिपोवन करूंक जायना जाता तितली बेगीन मायचें ऑपरेशन करचें पडटलें ना तर तशें म्हणू नाका डॉक्टर आनी आनी ऑपरेशन करूंक 4 लाख रुपयाची गरज तुवें 2 लाख पयले भरचे पडटले आनी ऑपरेशन जातच उरलेले दुडू तुवें फारीक करचे पडटले डॉक्टर तुका हांव 4 लाख रुपया कुयतान हाडून फारीक करतलो पयलोच हांव रिणांनी बुडलोलो आसा तू 24 वरां भितर हे दुडू तूं एकटें करिना जाल्यार आमी तुजें ऑपरेशन मायचें ऑपरेशन करचें ना आनी आनी तिका कितें वायट बरें जालें जाल्यार आमी गुन्यांवकारी पूण रॉकी एक उपाय आसा कसलो डॉक्टर आमच्या सरकारान मेडिक्लेम म्हणून एक सवलत काडिल्ली आसा म्हणजे ते दुडवांचो आदार करतात तूं ताचो फायदो कित्याक काडिनाय बरें आसा डॉक्टर तूं तिचें ऑपरेशन कर हांव तुका तें दुडू उपरांत हाडून फारीक करता दोनिया म्हजे माय कसलें दुयेंस जावपाक हांवें कितें म्हणून वायट केलेलें रॉकी तुजे लागीं दुडू लाव नाव तूं देवाचें शीन कोत्ताय हाचेर नदर मारून पळय तो एक व्हडलो बिझनेसमॅन आनी ताचे लागीं क्रूट आनी दुडू आसा पूण पूण हे दुडू कित्याकूच उपकारनात कित्याक ताच्यान आपल्या एकल्याच पुताक सारवार करूंक जायना तूं जाणाय ताच्या पुताच्या दोनूय किन्न पिड्यार जाल्या आनी आनी कोण सकल आपलो आदार दिवंक फुडें सरोना बरें तर तूं तुजी तयारी कर आनी म्हाका मेळ पूण डॉक्टर देवा फाटल्यान एक दोतोर जावन आसा देव आनी तुवेंनूच तशें केलें जाल्यार जाऊन हॉस्पिटलांत आसा 4 लाख जाय ऑपरेशनाक तिच्या इतले दुडू कोयतान आटोलो दोनयातूच पाव आदाराक म्हज्या सालवार तुका करूंक माय हांव कितेंय पूण कोत्तलो मरण पासून पडल्यार माय तुजेच पासत मोतलो एक एक रक्ताचो तेंबो माय तुजेच पासत वारोयतलो भीक मागोंक पासून पडतो फाटी नाव सोतलो
सुयेच्या बिड्ड्यातल्यान पासून उंटाक पासार जावन सोंपें पूण सोर्गीच्या दारा भितर सोरों आमकां आगोड जाते रे जिवीत आमी आमचें बोदली ना तो ओरीस तुफान उबर आसतेले वायट वेळेतूच आमकां कोणूच पावचो ना मरण आमकां गिरासतेले दुडूक रेस्काय दिया मात भांगार देवाक केदीच जायना सो तुजे ताई गोडोत तूर दुसऱ्याक आदार दी काळिस्तांचे कुशाल को दिल्ल्या मापान तूं दोबरात घेतलोय वावराक तुमच्या देव दितलो पावोल आशीर्वाद पडोन दुनिया देवाचो जिवीत जातेले ओमो Garantes rozar kurat mu Fatim saibin mai sangta आयताराचे मिसाम का चोड गरजेचे बाप साहेब चिटीर बरोयता समुदाय घडून लोकांक शिकोंडी बिस्प साहेब पाद्रीक फॉर्मायता पाद्री बाबडे आपले घडून काय सांगोना आमीच पाद्री गोकमान कोत्ता गांवची बाव बोयणा गांवचे गोरजेत मिसाक हाजीर जायना दुसऱ्या गोरसानी ती मिसाक वेतात गांवचे गोरजेत येना मिसा उपरांत पाद्री कोडोवणी कोत्ता गांवान कितें घडटा तें कांयच गमना इगोर्ज मात आमकां शिकोयता ते कायदे आमी पाळिना बोट तूं दुसऱ्याक दाखयताय एरबोटा तुका पडयता तुज्या दोळ्यान कुसकूट पडला तें लिपोवन दुसऱ्याचें काडूंक भोंवताय देवाचो भक्ती म्हूण समाजाक दाखोवन दोंगेपणान जियेता निती सोबेन लुटी गोवाय दिवन मनशा देवाची कास्तू आपणायता संसाराचेर आयज वजन पडला आमच्या पातकाचेर पादरी वावुतात एस्ते सावान सांगतात कोण आयकोतात पादरीचे पादरीचो राग आमच्या मनान दवरून बंद जाता तोर गांवांत मीस आयकोपाचे तोच पादरी कूड आमची मातयेक लायता हे आमी जाणा जावचे संसाराचेर आयज वजन पडला आमच्या पातकाचेर
सावान सांगतात कोण ऐकवतात पादरीचे पादरी चोराक आमच्या मनात दरून कोण जाता तोर गावात मी सायकोपाचे तोच पादरी कूड आमची मात एक लायता हे आम्ही बारीक चिपचे देवाच्या मोगाक लागून तोरी गावचे गोरजेत मी साकवयचे पादरी आमच्याच बोऱ्याक सांगता म्हणून हे आम्ही मनान दवरचे तेच पोरी पादरीक मानाचो जागो दिवन वयर काडया नांव धर्माचे पडून बायल मेली बसून पडटाना या दोगांय भुरग्यांक वाडयली ताची आवय नासताना कितके हांव दोग भोगता रातचो न्हिदताना आनीक मोज्यान रावंक जायना भायर नासताना दोगांय भुरगीं आसताना तूं कित्याक पियेताय काजार तुका कोत्ता पायसान कसली वखल जाय वखल भुरगीं आसोंक जाय नाका खायची काय आनी रातचो सोदान गोपान धरून मुनोंक जाव हाय दोगांय भुरगीं आसताना तूं कित्याक पियेताय काजार तुका कोत्ता पायसान कसली वखल जाय वखल भुरगीं आसोंक जाय नाका खायचे काय आनी रातचो सोदान गोपान धरून मुनोंक जाव हाय काजाराची या दोयात आयली साय व्हंकले काडून गेलो खूंय फूट पावलो गाय व्हंकले घेवन येतलो पाय तूं दास्ती काय ना काय पूण व्हंकल आंगोर येतो ती म्हाका म्हणो नाका पाय उगली काढली ही दिसता रे चाकून बघ बाय वॉकॉल एकदम ब्युटिफुल 36 46 26 व्हंकलेक मात एक नोत आसा कोण मोतीने वचप का व्हंकलेक दांत ना पाय अरे दांत ना जाल्यार तो काडटा व्हंकले काय घेवन यो बोले सारको भुरगो किस्मरे तुझें नांव कितें गो म्हजें नांव आंचेल तुजें नांव कितें रे म्हजें नांव गो लुजेर तुका खोशी हा म्हजे लागीं काजार जावं काळजाचे कोळायेन ठाण खोशी आसा तूं सारकें म्हाका मारले तुजें नाकान दोड्डेणे तुजीर तुका खावयतेली गोड गोडुणे सदांच चलतेली डालीम तुज्या उतरा परमणे सांग म्हाका ओकले तुजे दादी येले कोणे तूं सारकें म्हाका मारले तुजें नाकान दोड्डेणे रुचीन तुका खावयतेली गोड गोडुणे सदांच चलतेली डालीम तुज्या उतरा परमणे सांग म्हाका ओकले तुजे दादी येले कोणे डार्लिंग दस्ती काढ सगळे सुख दितेली तू कांयच पिये नाका ना ते उकडे
माझी मोज सुकलेली बापाची. सारखी म्हाका सांगताली ही कोण पळय ती तुजी. देवाक भियोन सांगता दोगांचे शेजाऱ्या म्हजे. उठले धरून आयका मी कोण लागताची. दोगांय आमी भुरगीं ताची आसले बायलेची. तू सारकी म्हाका सांगताली ही कोण पळय ती तुजी. देवाक भियोन सांगता दोगांचे शेजाऱ्या म्हजे. कान उठले धरून आयका मी कोण लागताची. दोगांय आमी भुरगीं ताची आसले बायलेची. दोगांय आमी भुरगीं ताची आसले बायलेची. सिमरन 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 माय माय रॉकी खंय गेली काय मावशेचे 10 रुपये साडू. सिमरन 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 बाय कोण आला तो. कोण रोनी तू कसो आसा आनी तुजी ट्रीप कशी जाली. हांव आसा बरो. तुवें म्हाका एक फोन देखून करूंक ना. सिमरन एक सर माय खंय आसा. माझे जिवाक काल बरें दिसना म्हूण रॉकी हॉस्पिटलान घेवन गेलोलो पूण तांचे कांयच खबर ना. काल हॉस्पिटलान गेलेली हें तूं म्हाका सांगता. मोनी तू जाणा तुज्या फाटल्यान तुज्या मायन आनी रॉकीन म्हाका कितले सोदायले पळय ते. ना सिमरन म्हजे मायन आनी म्हज्या भावान तुका सोदला म्हणून हांवें केन्ना सोद मागचो ना. कारण म्हाका तांच्या दोगांचेर विश्वास आसा. तुका तांचेर विश्वास आसा आनी हे तुजे गोरकांनीचेर विश्वास ना मिसा. कमोन सिमरन हांवें तुजेर विश्वास ना अशें तुका म्हणूंक ना. रोनी तुवें सगळे ताचे धूड म्हज्या अकावंटाचेर धाडला म्हूण ताका राग आयलो. जाल्यार कितें जालें. एक दीस रॉकी म्हजेशी 2 लाख मागोंक लागलो. हांवें ताका म्हजेशी 2 लाख ना म्हूण सांगलें. तू जाणा ताणें म्हाका कितें केलें पळय तें. सिमरन सिमरन रडो नाका. कितें जालां तें तरी म्हाका सांग. हांवें ताका दुडू दिना म्हूण ताणें म्हजे कुडीचेर हात घातलो. ना सिमरन ही फोड म्हणून सिमरन सिमरन ही फोड म्हणून सांग. ना हें जावन आसा सोद. तो म्हज्या कुडीचेर हात घालता ते पिरांतीन म्हाका ताका 2 लाख रुपया दिवचे पडले. हांवें तुका पयलींच सांगलेलें त्या पोसक्याचेर विश्वास करिनाका म्हूण. रॉकी रॉकी हे तुवें चड वायट केलें. हांव नको जालो तूं इतल्या मेहनत मनीस म्हणून. हांवें तुवें दाखोवन दिलें तूं एक पोस्को तो पोस्कोच म्हणून. हांव ताका विचार पळयतो. हांव ताका तू कोणाक पोस्को म्हणटा. हांव पोस्को म्हणटालो रॉकीक. जाल्यार रॉकी तुका कितें केला. तुमी दोगूय उलोयात हांव रोकडीच आयलें. केवीन बसून घे. केवीन तुका जाणव सांगलें जाल्यार रायट. ताणें तुज्या भयणीच्या कुडीचेर हात घालून तोच वीत केली. आनी इतलेंच न्हय तो ताच्या कडच्यान जबरदस्ती करून 2 लाख रुपया घेवन गेला. तू खंयच्या 2 लाख रुपयाची खबर करता. ते 2 लाख रुपया म्हजे लागीं आसा. सिमरनाक म्हाका गाडी घेवन दिलेली. त्या दुडवाची म्हाका गरज ना. देखून हांव ते तुका परत दिवपाक आयलो. हे 2 लाख तुका दिले जाल्यार पूण ताणें म्हाका अशें कांयच सांगूंक ना. कशें सांगतले. तांकां जाय आसलें तुमकां दोगांयकूय दोशी केलेले. आनी एक सांग माय आनी रॉकी खंय आसा. केवीन ती पळय काल हॉस्पिटलान गेलेली. आजुनूय घरांत येवंक ना. ही जावन आसा फूड. आज 11 दीस जाले रॉकी आनी माय हॉस्पिटलान आसले. आनी सिमरन 1 दीस पासून तांचे खबरेक वचोना. 11 दीस जाले पूण कित्याक. रोनी सिमरनाक लागून आज माय हार्ट अटॅक पावलो. आनी तिचें बायपास ऑपरेशन करचें पडलें. रॉकी हांगा दिसत धांवलो पूण कोणेच ताका आदार दिलो ना. रोनी आंकवार आसतना म्हजी पड बरी आसली. आतां ताणें तुजें दुडूक पळयलां आनी खूब उडटा. म्हाका वीट दिसता
ताका म्हजे भयण म्हणा रॉनी जाता तितल्या बेगीन हॉस्पिटलान वचोन तुजे मायक आनी भाग मेळ तांकां तुज्या दुडवाची गरज ना पूण तुजी गरज आसा रॉनी हांव आतां येता सिमरन सिमरन बेगीन काडयो बेगीन काडयो सिमरन रॉनी कितें जालां आतां बॉम्ब कित्याक मारता हे 2 लाख रुपये तुझ्या भावान दिले 2 लाख हागो कितें जालें आतां तो तुजे भावन जालें हागो दोगीने तुजे आमच्या गोराब्याचेर दुस्फोट घालून तुका कितें मेळवलें हागो सांग दोगीने कितें पळय तें सांग रॉनी म्हाका मारी नाका हागो हे खूब तुजे सगळे रक्ताचे भावन म्हाका सांगला कशें पळय तुवें म्हज्या भावाक आनी म्हजे मायक सोंपयले पळय आनी जरी तरी म्हाका सगळे शेजाऱ्यांनी म्हाका सांगलेलें जाल्यार हांव केन्ना ताचे सोब वाचून नासलो पूण एकूच तुजे सगळ्या रक्ताचे भावन म्हाका सांगला आनी इतलेंच न्हय ताका पळय तुका आपली भय म्हणून वीट येता हागो आयज तुकाच लागून हांवें म्हज्या भावाक हुस्को फुटलो वायट अगमानाची उतरां हांव ताका उलयलो रॉनी हांवें तुज्या मायक चॅलेंज केलेली ताच्या दोगूय पुतांमध्ये कोणाक फूट घालतली म्हूण तुका घेवन कशें रावतलें म्हूण चॅलेंज केलेली हागो आयज फाल्यां तूं एक दीस माय जातली हस्ताना तूं मायचा बाबा कितें करतो म्हाका गुन्यांव बोगोसान चुकली दुनिया बोगस हाय तुका जरी तर तुका बोगसोन येता आसल्यार म्हजे माय आनी म्हजे भाव थंय मार यो बा सांगता डॉक्टर 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 किती झाला आणि आणि तू कोण डॉक्टर मिस्टेकाचो पूत डॉक्टर म्हजी माय कशी आसा मिस्टिकाचो पूत पूण रॉकी म्हाका तुजी खबर केन्ना सांगूंक ना डॉक्टर रॉकी जावन आसा म्हजो भाव आनी जावन आसा म्हजी गोरकार हांव मोठीर आसा डॉक्टर हांव सुद्दां गोंयांत पावलो आणि आणि ही तुझी गोरकान आसतना तुझे मायचे एक दीस पासून खोबरे घेऊन घडवला डॉक्टर प्लीज म्हज्या मायक लागू जाता होय तुझी मायक आणि तुझ्या बाबाक आतांच डिस्चार्ज दिला आणि आणि थोड्याच वेळान ही हांगासर पावतली आयकला तुवें आयज तुकाच लागून हें डॉक्टराचें म्हाका आयकोचें पडलें रॉनी आमची माय इतली दुयेंत पडटली म्हूण हांवें चिंतूंक ना पडटा जाल्यार तूंच म्हाका माफ कर रे म्हज्या पुता म्हज्या दोळ्या आशेताले रे म्हज्या पुता तुका पळोवंक माय तुजी खबर आयकला खूब टिपी जालो माय तूं आतां कशी आसा हांव आसा रे बाबा बरी माय म्हाका गुन्यांव बोगूस हांवें तुका रॉकीक खूब त्रास केले आनी वायट उतरांनी तुमकां अपमान केलो सिमरन म्हजें तुवें तुजी चूक वळखून घेतली आनी तूं सुदारलें तितलेंच म्हाका पुरो गो बाय हांवें बोगशिलें तुका बाबा रॉकी खंय आसा बाबा कितले दीस जाले हांवें म्हज्या पुताक पळयल्यार हांवूच नको म्हज्या पुतान म्हजें ऑपरेशन करूं कितले सगळं तुडूक खंय तान हाडले पळय ते मिसेस ब्रागांजा तूं आतां कशें आसा हांव आसा बाबा बरी तूं कसो आसा तुका चड देव बरें करूं बाबा 11 दीस तुवें म्हजी सेवा केली देखून ना मिस्टिका हांवें कांयच करूंक ना सगलें केलां तें रॉकी म्हजेशीन आयलो देखून हांवें आदार म्हजो तुमकां दिलो तुवें ताका कसलो आदार दिलो मिस्टिका तुजें बायपास ऑपरेशन करपाक सुमार 4 लाख रुपया दिसपेस जातालो आनी रॉकीशीन तें घडोना जालें ते 4 लाख रुपया फारीक करूं तेन्ना रॉकी म्हजेशीन आयलो आनी ताणें म्हाका आदार केलो
आणि हांवें ताका 4 लाख रुपया दिले. 4 लाख आणि रॉकी तुझ्या आधाराक कसो पावलो बाबा? म्हज्या पुताच्यो दोनूय किडन्यो पिड्यार जालेल्यो आनी कोणूच तयार नासलो म्हज्या पुताक आपली किडनी दिवपाक. म्हजो पूत हॉस्पिटलांत न्हिदोन आपले खाटीर मरणाचे दीस मेजून रडटालो. म्हजेशीन इतलो दुडू आसून कसलोच फायदो जालो ना. तेन्ना रॉकी म्हजेशीन आयलो आनी ताणें म्हज्या पुताक आपली किडनी दिली आनी म्हज्या पुताक नवें जिवीत दिलें. कितें? म्हज्या पुतान आपली किडनी विकली. वय आसा म्हजो रॉकी. म्हाका ताका आतांच मेळोंक जाय. माय हो पळय हांव हांगासर आसा. बाबा रॉकी, म्हज्या पुता इतलो सगळो मोग तुज्या माय समेत दाखयता रे म्हज्या पुता. कित्याक तुवें तुजी किडनी विकली रे बाबा? म्हाका मरणी आसली रे पुता, म्हज्या मरणी आसली. माय रडो नाका माय. आनी हें तूं कितें उलयता? तें म्हाका जिवीत दिलां तें फकत तुवेंनूच. आनी माय तुज्या मोगा पासून हांव म्हजो जीव पासून दिवपाक तयार आसा. रडो नाका माय. रॉकी म्हज्या भावा तूं आतां कसो आसा? हांव आसा सुमाराचो. म्हाका गुन्यांव बोगोस. हांव तुजेर खूब आड उलयलें आनी वायट उतरांनी तुका अपमान केलो. देवान म्हाका सांगलां चुकलेलें हांव बोगस म्हणून. आनी तुवें तुजी चूक मानून घेतली इतलेंच म्हाका पुरो. हांवें तुका बक्षिलें. रॉकी हांवें तुका प्रॉमीस केल्ल्या प्रमाणे हांवें हॉस्पिटलाचो सगलो तेच फारीक केलो आनी फाटीं बँकेन तुवें कागदां दवरून लोन काडलो न्हू तो सगलो लोन हांवें क्लियर केला. ही जावन आसा तुजी फ्लॅटाची कागदां हांवें सोडून हाडल्या. मिस्टर ब्रेकांचा तुका चोड देव बरें करूं. कित्याक तूं म्हज्या आदाराक पावलो देखून. ना रॉकी हांव तुज्या आदाराक पावोंक ना पूण तूं म्हज्या आदाराक पावला. रॉकी ही जावन आसा 4 लाख रुपयाची चॅक. हे 4 लाख रुपया हांव तुका म्हजे खोशेन दिता. आनी इतलेंच न्हय तूं बरो जातोच म्हज्या ऑफिसान कामाक येतलो. हें जावन आसा तुजें अपॉयंटमेंट लेटर. आं बरें तर हांव येता. म्हाका मिटिंगेक वचपाक वेळ जाता. ते फ्लॅटाची कागदां आयज ते फ्लॅट जावन आसा तुजी. तूं तुज्या घरकांनी सांगाता तुजो सदांच खुशाल राव. चल माय आमी आमच्या पुर्वजाच्या घरान आमी आयज थंयसर रावया माय. नाका रॉकी, रॉकी प्लीज तुमच्या पडल्या मागीर तुमी आमकां सोडून वचो नाका माय. तुमी दोगांय म्हज्या सांगाताक जाय. रॉकी हांव आतां सगळें सारकें करतलो रॉकी. हे गोरकान जावन आसात चावी घराची. ती चावी घेवन तुज्या दार उक्तें करूंक जाता आनी बंदूय करूंक जाता. हायच्यान ती जबाबदारी जावन आसा तुजी. म्हज्या राणीचो बरे भाशेन सांबाळ कर आनी म्हजो आशिर्वाद तुमचेर सदांच आसतलो गो बाय. हांव तुजे पांय पडटा बाय. प्लीज म्हाका सोडून वचो नाका बाय. माय आतां सगळें सारकें करतलो. आमी सगळीं परत मोगान आनी सांगातान रावया माय. राणी म्हज्या पुता तूं जावन आसा म्हज्या काश्या रक्ताचो पूत. आनी रॉकी तूं जावन आसा म्हजो पोसलेलो पूत. आयज म्हज्या काश्या पुतान करूंक जाय आसलें तें म्हज्या पोसलेल्या पुतान केलें. तरी पूण तूं म्हाका सांगता आमी सगळीं सांगातान रावया म्हूण. जाल्यार कित्याक? ह्या तुज्या बाबान तुका लागून हांव तुजो फुडार बरो जावंक आपल्या जिविताचो त्याग केलो. पूण तुमी ताका कसलो इनाम दिलो? आयजकाल जिवितान अशेंच घडटा. मनशाताय दुडू जातोस, पदवी मेळटोस, आपल्या काशेल्या रक्ताक विसरता. आवय बापायन काडलेले त्रास विसरता. असल्या वेळार मनांतल्या मनात एक विचार उबो
हो जाता